नेत्रावळी वेर्ले वाठारात 7 वर्सां जाली स्ट्रॉबेरी उत्पन्न घेतात। स्ट्रॉबेरी उत्पादन फायदेशीर थारपाक लागिल्ल्याचे महिला मंडळाच्यो बायलो सांगतात। ही बायलां फकत स्ट्रॉबेरीज न्हय जाल्यार भाजयोय रोयतात। स्ट्रॉबेरी लागवडींतल्यान स्वयंपूर्ण जावपाचो हो गोंयांतलो पयलोच प्रयोग। नेत्रावळी बेल्ल्या गावात बायलांनी स्ट्रॉबेरी लागवण यशस्वी करून दाखयल्या। स्ट्रॉबेरी लागवणीचे हे 7वे वर्स। स्ट्रॉबेरी लागवण हेर भाज्यांची तांणी लागवण केल्या। सुरवातेक महिला मंडळाच्या 2 पंगडांनी हो वेवसाय सुरू केल्लो, पण आता आनीक एका पंगडाचो तांकां सांगात मेळ्ळा। देखून आता 3 महिला मंडळ स्ट्रॉबेरीची लागवण करतात। गांवगिऱ्या वाठारात केल्लो स्ट्रॉबेरी लागवणीचो प्रकल्प पर्यटकांचे आकर्षण जावन रावला। देश विदेशातले कितलेशेच पर्यटक स्ट्रॉबेरी फार्म पळोवपाक येतात। तो गोवा में इसको पहली बार देखा है और ऑटो इरिगेशन और एकदम हाईटेक जो फैसिलिटीज है, इसको देख के मैं बहुत सरप्राइज हूँ, बहुत खुश हूँ किस तरह से सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट और किसानों को मदद मिल रही है। उन्होंने बताया कि हमको ये प्लांट्स मिलते हैं, इरिगेशन पाइप मिलता है और ये प्लास्टिक मिलता है और काफ़ी मतलब ये तो ऐसी वैरायटी है जो ठंडे में होती है, पहाड़ों में होती है और यहाँ खाने को मिल रही है। बहुत फ्रेश है और ऑर्गेनिक है, बहुत जूसी है, इसमें कोई कमी नहीं है किसी तरह की। हमको बहुत मज़ा आया। और मतलब हमने देखा है कि गोवा के लोग ज़्यादातर बाहर जाते थे देखने के लिए, उसमें क्या चेंजेस आए हैं अभी, ऐसे लगता है आपको? बिल्कुल, जब यहाँ पे मिल रहा है तो बाहर क्यों जाएंगे। अब मैंने आगे पढ़ा कि एप्पल ट्री लगे हुए हैं, मगर उसमें भी एप्पल नहीं आया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं लोग एप्पल भी उगाने की। तो कश्मीर वाला एप्पल अब यहाँ मिलेगा कुछ दिनों में। It's amazing experience. We came for waterfall and we got a surprise as a strawberry farm. So we're about to try it, and so far feels great. Beautiful area, and feels good that government supports local communities. How do you like it? So is there any difference between other strawberries and these strawberries, because they are growing with only water? So what you want to tell people, those who are coming from abroad? I feel like you can feel the sweetness in this strawberry comparing to the ones we get sometimes in Europe. These are much sweeter, juicy. So what you want to say these farmers, those who are growing this? Good job, well done. Yeah. Good job. Keep it up. Delicious experience. Thank you. Where are you from actually? From Sweden. स्ट्रॉबेरी लागवणी खातीर बायलांक सरकाराची मजत मेळिल्ल्यान हो तांचो प्रयोग यशस्वी जाला, अशें महिला मंडळाच्यो बायलो सांगतात। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ही स्ट्रॉबेरी घेवन बायलांक बाजारात वचपाची गरज पडना, थंयच्या थंय तांची स्ट्रॉबेरी खपता। पर्यटक वा हेर लोक जे स्ट्रॉबेरीची लागवण पळोवपाक येतात तेच वतना स्ट्रॉबेरी घेवन वतात खंय। स्ट्रॉबेरी लागवणीचो प्रयोग यशस्वी करून आर्थीक नजरेन ही बायलां स्वलंबी जाल्यात। आयिल्ले आमी ऑक्टोबर झाडां आमकां झाडां दिल्ली महाबळेश्वर सांग तेंच्यांनी आमकां सगळ्या तेंच्यांनी हेल्प केला महाबळेश्वर सांग आनी आमी केलें तें लावन हें केलें आनी मागीर आमी 1 म्हयन्यान आमगे जाली लागली फळां। जानेवारी म्हयन्यान आमगे काडपा लागले आमी। मागीर कितली वर्सां तुमी रोयताय? आमी 2 वर्सां जालीं लायता आणि याच्या पयलीं बी लोक लायताले? हेच पयलीं लोक 6 वर्सां जालीं लोकांनी। आता तुम्ही स्ट्रॉबेरी जी लागतात काडटात ती कितें करता तुमी? आमी हांगा काडून विकता। हय, हांगा येता आमगे अशे लोक येता तांकां दिता आमी। आता हेजे वयल्यान तुमकां सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसात तुमी हेजे रोयतात ते कितें फायदो आसा, म्हणजे तुमकां फायदो जाता हेजे वयल्यान? हय, फायदो जाता म्हणून रोयता न्हू आमी। आणि सरकारा कडल्यान तुमकां कितें मदत आहा? मदत आहा न्हू, झाड दिता न्हू आमकां सरकार। सो हेजे मुखार बी तुमी रोयतले? हय, हेजे मुखार बी आमी रोयतली। हांव आसा नेत्रावळी वेल्ले गांवाक आणि वर्सा प्रमाणे तुम्ही पळोवंक शकतात ही म्हाज्या फाटल्यान जी स्ट्रॉबेरीची जी फार्मिंग आसा ते केल्ले गेल्ले आसा। आणि मुख्य म्हणल्यार जे लोक आसात जे ट्युरिस्ट आसात ते हांगा विजीट करीत आसात। जे हांगची जी महिला गट आसा हांगा 3 आता फार्म जाल्ले आसा, पयलीं 2 जाल्ली आता 3रे जाल्ले आसा। सो तेंचे म्हणण्या प्रमाणे खंय तरी तांकां वर्सान वर्स हेजे स्ट्रॉबेरीची जी फार्मिंग करून फायदो जायत आसा। आणि तशेंच तांकां ती स्ट्रॉबेरी जी तेंची जाल्ली आसा ती तांकां काडून
खंय तरी तांकां मार्केटाक व्हरपाक पडना, ती हांगचे जे ट्युरिस्ट येता, लोकल ट्युरिस्ट या फॉरेनासान लोक येता ते खंय तरी त्यांची स्ट्रॉबेरी घेता, तेणे तांकां फायदो जाता. तशेंच तेंच्या गव्हर्मेंटाचोय सपोर्ट आसल्या कारणान तेंचें म्हणणें आसा की गव्हर्मेंट तांकां ही जी फार्मींग आसा ती करपाक सगळी फॅसिलिटीज दिता आनी ते खातीर खंय तरी ही गांवची वेल्ले गांवची ज्यो महिला मंडळ आसात या महिला जावं ते खंय तरी स्वावलंबून आसात. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर.